आयज खऱ्यांनीच सांगे म्युनिसिपल वाठारांत एक डिसिजन जाल्लें शिवाजीचो पुतळो बसोवपाचो आनी थोडे आमी 4 जाणांनी ऑब्जेक्शन हाडलें. तेजे वेळार ऑब्जेक्शन हें हाडप आसताच, पूण जेन्ना मिट्टा तेन्ना ताका वालोर आसता. आयज आमचे फादर जावं आमचे सर जावं फादरान आमच्या एकूय दीस मिसाक कोणाक सांगना आनी हो इश्यू वायब्रंट केलो ना. सायलंटली जे आमचे कावन्सिलर जे संगम आसात आनी ते आमचे ग्रुपीचे स्थापना अध्यक्ष आसात, तेणी हो मुखार व्हरलो प्रश्न तो सरान सर सुभाष फळदेसायान तेचो तो मिटिंगे आहलो आनी डिक्लेअर केल्लें की आमी सांगे वाठारांत शिव जयंतीचो पुतळो जालो आनी तो चर्ची मुखार आसले कारणान एक प्रॉपर्टी आमची न्हय पूण सांगे वाठारांतल्या सांगेच्याच लोकांची. पूण आयज खंय तरी एका सोल्युशन काडलें आसा आनी बरें सोल्युशन जाल्लें आसा. सरान एक डिसिजन घेल्लें आसा आनी जी कमिटी आहा तेवूय एग्री जाले आसा. आनी म्हाका खऱ्यांनीच उमेद भोगता जी सायलंटली आमची जी मिटींग जाली आनी सायलंटली जे आमचे डिसिजन जालें सगळ्यांचे शिवभक्ताचें जालें आनी आमचें जालें कमिटीचें जालें जावं कावन्सिलाच्या वांगड्याक थँक्यू म्हणटा, सराकूय थँक्यू म्हणटा. आनी जे सांगे वाठारांत जे शिवभक्त आहाय ते शिवभक्तांनी आपलो प्रेम शिव जयंतीक दाखोवचो आनी जात तितली ही शिव जयंतीची जे म्हणजे आमचे वावराडी आसात काम करपी. काल जशे पळय टीबी बॉयसांनी मुखाल्लें गार्डन जावं विठोबा देवूळ जावं संगमेश्वर निवळ केला, तशेंच आमच्या सांग्यार एकवट हाडपाक निवळसाण दवरची इतलें मागता. We have gathered here today to reaffirm our collective commitment to peace, unity and communal harmony. In a diverse society like ours, it is a shared responsibility to foster an environment where people of all background, faith and belief coexist in mutual respect and understanding. We have to always remember our strength lies in our diversity. Communal harmony is the foundation of national progress. No religion supports violence. Those who resort to violence in the name of religion are doing a disservice to their faith and humanity. Let us work together to build a society where harmony prevails over hatred, where understanding overcomes ignorance, and where peace is not just an ideal but a way of life. Together we can create a future of unity, respect and shared prosperity. We highly appreciate the initiative taken by our Honorable MLA of Sangye constituency for his efforts to foster communal harmony and bringing peace among the people of Sangye. We thank you, sir, and the chairperson and the members of Sangye Municipal Council for allocating the statue to a more suitable location. सांग्या वयली सांगे हो शब्दाकच एक अर्थ आसा. सांगे हे युनिटी, संगम म्हणल्यार युनिटी, संगमपूर म्हणल्यार युनिटी. सो आमदाराच्या सहकारान जो हांगा एक बारीकसो वादाची संभावना आशिल्ली ती संभावना सुद्दां आमदाराच्या सहकारान एकजुटान आनी चर्चीच्या फादरान आनी तांचे कमिटीतून आनी आमचे कावन्सिलांतून कमिटी आनी जे आमचे शिवभक्त जे आसा प्रेमी आसात आनी शिवमुर्ती जी स्थापना करपाची आशिल्ली शिवाजी महाराजाची तेंची कमिटी सगळ्यांनी एक जावन अशें एक कॉमन डिसिजन घेतला आनी ते कॉमन डिसिजन आमकां बी फेवरेबल आसा. म्हणून हांव सराक आनी तशेंच फादराक देव बरें करूं म्हणटा आनी एका निर्णया पर्यंत पावले आसा. आनीक हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा फादर रोमियो डिसिल्वा आनी तांचे सगळे कमिटी तांणी अंडरस्टँडींग केलें की दोनी समुदायाच्यो भावना अंडरस्टँड जाल्या. आमकां खबर आसा की खूब ते डिफिकल्ट टास्क आसा. दोनी समुदाया मदीं एग्रेसीव लिडर आसा, पूण कांय प्रमाणान आमी आमच्या म्हत्वाकांक्षांचेर आमी अंकुश दवरपाक जाय, जाणें करून गोंयान भितर एक धार्मीक सलोखा निर्माण जातलो, तेड निर्माण जावपा ना, वायलन्स निर्माण जावपा ना, दंगा फसाद जावचे ना हाची जबाबदारी दोनूय समुदायांनी घेवपाचें आमी कॉमनली ठरयिल्लें आसा. सो आय वेलकम द डिसिजन ऑफ फादर रोमियो डिसिल्वा, the parish priest and all Fabrika committee and all of those who have a couple of times met. जायते प्रमाणे एकठांय येवन एक आमी
दोन्ही बाजूंनी अंडरस्टँडींग करून ह्या निर्णयापर्यंत आयले आसात. सो हांव मागता आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मुर्ती स्थापना समिती आनी तांच्या कार्यकर्त्यां कडेन आमची फायनल बैठक अशी ठरोवन तांणी धार्मीक सलोखा करपाकच जाय. त्याच बरोबर आमचे जे चर्च आसा आनी आमचे क्रिस्तांव भाव भयणी आसात तांचे कडेनय मागता अंडरस्टँड जावन समजोवत्यान कॉम्प्रमायज एक आयिल्लो आसा, युनॅनिमिटी आयिल्ली आसा, तातूंत भितर दुफळी घालपाचे प्रकार दोनी वटच्यान जावचे न्ही. आमी आमचेर अंकुश दवरचो. वी हॅव टू मेंटेन आवर पीस अँड नो सच डिसिजन शूड बी टेकन आयदर सायड which will create misunderstanding and violence and all unwanted things. So I appeal to the people of Sangam to maintain peace and आमचे जे फंक्शनां जातात ती आमी बरे भशेन करुया. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो घाले नंतर एखादे वेळ खंयच्याय एका दिसाक शिवजयंती येवपाक शकता, आमचे राज्याभिषेक येवपाक शकता. अशे जे कॅलेंडर इव्हेंट्स आसात त्या इव्हेंटाच्या दिसा सायमल्टेनियसली एखादे वेळ एग्जाम्पल म्हणून सांगता गुड फ्रायडे आयलो, चर्चीचे कसले फंक्शन आसले जे धार्मीक आमचे वार्षिक आसता, एन्युअली आसता, एन्युअल फंक्शनान भितर जर जाले जर जाय जाल्यार दोनी वटच्यान एक दिवपाचें. आतां सकाळ फुडें जर हांगा 9 म्हणल्यार 20 आसा जाल्यार आमी ती जमाव करप ना, छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जमाव करप ना. जेन्ना चर्चीचें फंक्शन काबार जालें जाल्यार तो टायम पिरियडान भितर आमचें सेलेब्रेशन करपाचें, जाणे करून हांगा जर कितें जमाव जालो आनी दुसऱ्या वटच्यान जमाव जालो हें आमी टाळपाक जाय. ह्या मुद्द्याचेर बरोबर आहा फादर, ह्या मुद्द्याचेर आमी एग्री जावप आनी ह्याचे खातीर आमी दोनी समितींनी एकठांय येवन आमी हो निर्माण करपाक जाय की कोणी केन्ना कितें करपाचें. म्हजें तरी म्हणणें आसा की आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 1-2 तास आमकां तुवें दिले की आयदर सकाळ फुडें 20 आसा किंवा सकाळ फुडें आमी तुमी फ्री आहात, तुमचो जमाव ना, चर्चीचें फंक्शन जायना तेन्ना आमी करपाचें. आमचे जर एखादे वेळ तेजे सांजचे आसा, सांजचे आमकां फ्री मेळटा जाल्यार दनपारचे 3 करपाक जाता, 1 करपाक जाता. तुमचो टायमींग आसा तो आमी त्या प्रमाणे सदांच एक टायमींग आसा असं कांय ना. बट वी वील डिसायड अँड वी वील वर्क अपॉन. हांव आमदार आसा सो हांव निर्णय घेतलो की बाबा आमी खंय खंयचो टायमींग मेंटेन करपाचो आनी ताचे सबसिक्वेंटली आमी एक रिटन डॉक्युमेंट दवरया की जो कोणी लोकल रिप्रेझेंटेटिव्स म्युनिसिपालिटीचे आसतले, चर्चीचे आसतले आनी MLA आसतलो किंवा आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज मुर्ती स्थापनाचे फाब्रिकान आनी बसून हो निर्णय घेवपाचो आनी सगळे सण आसा ते आमचे बरे भशेन दोनी धर्माचे सण बरे भशेन आमी साजरे करपाचे.